33% रेजर्वेशन वुमन्स रेजर्वेशन बिल आमच्या पार्लमेंट हाऊसान जे पास केल्लें आसा ही खूब गर्वाची, अभिमानाची आणि स्वाभिमानाची गोष्ट प्रत्येक भारताच्या आमच्या महिला खातीर. आमचे माननीय आमचे लाडके प्रधानमंत्री मोदीजी हांच्या प्रयत्ना खातीर हें आज बिल पास जाल्लें आसा. आमच्या नव्या सुंदरशा पार्लमेंट हाऊसान हें पास जाल्लें आसा. दिस इज वन बिग स्टेप टुवर्ड्स वुमन एम्पावरमेंट एंड इक्वॉलिटी फॉर विमेन म्हणटा आमी इतले वर्सां जालीं आयकत आसा महिला सशक्त जावपाक जाय, समानता महिलाक मेळपाक जाय. पण हे खऱ्या अर्थान आमी पळयता की 2014च्यान जेन्नाच्यान आमचे माननीय प्रधानमंत्री मोदीजी नेतृत्व करपाक लागले आमचे प्रधानमंत्री म्हणून, तेन्नाच्यान आमी पळयता ते खऱ्या अर्थान कशे महिलां खातीर तांणी कितल्यो शेकड्यांनी स्किम्स आमच्या भारत देशान इम्प्लिमेंट केल्यो आनी ताजो फायदो कितल्या महिलांक जाला ते आमी पळयत आसा ह्या 9 वर्साच्या काळान. आनी इतले वर्सां आमी फक्त एक गोश्ट आयकताली की महिलाक सशक्त करपाक जाय, महिलाक इक्वॉलिटी मेळपाक जाय. पण ही जी समानता, ही जी इक्वॉलिटी आनी जे आमी प्रयत्न आमचो जो आसा सशक्त महिलाक करपा खातीर, हो आज खऱ्या अर्थान आमी विटनस केला जेन्ना हे आमचे 33% वुमन्स रिजर्वेशन बिल जे पास जाल्लें आसा. आमचे जे मोदीजी आसा, विश्वगुरू आसा, तांचे जे विचार आसा, तांचे जे विजन आसा, तांची जी संकल्पना आसा अंत्योदय तत्व आणि वासुदैव कुटुंबकम, ही तांची संकल्पना देश विदेशांत पावोवपाचे तांचे प्रयत्न आसा आनी चालू आसा. आनी तांच्या नेतृत्वा खातीर आमकां खूब अभिमान आसा. आमी तांच्या नेतृत्वा खाली आमी कार्यकर्ता तांचे विचार घेवन आमी सगळे लोकां कडेन तांचे विचार पावोवपाक शकता. कित्याक हांवूय एक महिला आमदार, म्हाका संदी भारतीय जनता पार्टीन दिली, मोदीजीन दिली, तांच्या पुराय तांचे भारतीय जनता पार्टीचे कमिटीन तांणी दिली. म्हणून आज हांव एक महिला आमदार म्हणून आमचे जे महिलाचे जे प्रश्न आसा, तांचे जे विचार आसा ते हांव असेंब्लीन मांडून ते सोडोवपाक शकता. म्हणटकच जेन्ना हे मोदीजी खातीर तांचो सदांच प्रयत्न आसा एक महिलाक मान, सन्मान आनी तांकां सशक्त करपाचे तांचे जे प्रयत्न आसा ते आमी पळयला. ताजे खातीर हें हिस्टॉरीक बिल आमच्या सुंदरशा पार्लमेंटान हें आज पास जाल्लें आसा. आनी तांचे जे आज ह्या बिला खातीर प्रत्येक महिलाची जी अपेक्षा आसा, एक महिलाच्या भितर एक आशा निर्माण जाल्या, एक अपेक्षा निर्माण जाल्या आनी एक महिलाचो एक सन्मान वाडला आमच्या देशान आज, भारत देशान, की महिलाक आज 33% रेजर्वेशन फाल्यां पार्लमेंटान असेंब्लीन, स्टेट असेंब्लीन मेळटलें म्हणून. आनी प्रत्येक आमच्या भारताच्या महिला तर्फे मोदीजी, आमचे माननीय प्रधानमंत्री मोदीजीक खूब खूब धन्यवाद. आनी तांचे पुराय तांचे कॅबिनेट जे मिनिस्टर्स आनी भारतीय जनता पार्टी तांचे ह्या निर्णया खातीर पळय हें रेजर्वेशन जे बिल पास जाल्लें आसा तांकां खूब खूब धन्यवाद आनी खूब खूब शुभेच्छा की अशेंच आमच्या भारताक, अशेंच आमच्या भारताच्या महिलांक अशेंच पाठिंबो दिवचो, अशीच संदी दिवची आनी आमच्या देशाक अशेंच प्रगतीच्या मार्गार खूब फुडें व्हरून आमचो देश जाता तितले बेगीन एक सुपर पावर करचें.